फक्त नोकरी करपी जायनासतना नोकऱ्यो दिवपी जायात असो संदेश दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी विद्यार्थ्यांक दिला। नागेश महारुद्र संस्थे कडल्यान दर वर्सा जावपी शिश्यवृत्ती प्रदान सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हूण राजू नायक उलयताले। नागेश महारुद्र संस्थान दर वर्सा जात पात पळयनासतना वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक उर्बा मेळची म्हूण शिश्यवृत्ती दिता। हे फावट लेगीत संस्थानान साबार विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती प्रदान केली। गोंयांतले विद्यार्थी शिक्षण घेतात पूण त्या शिक्षणाचो उपेग वेवसाय खातीर करपाचे धाडस ते दाखयल्यात। देखून गोंयांतले साबार वेवसाय आयज गोंया भायल्या लोकांच्या हातांत गेल्यात। देखून विद्यार्थ्यांनी फक्त पुस्तकी शिक्षण घेवन रावनासतना स्मार्ट जावपाक जाय अशें नायक म्हणटात। हे वेळार नागेशी संस्थानाचे अध्यक्ष दामोदर भाटकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।